सो म्हाका दिसता स्मार्ट सिटी इज नॉट ओनली इन्फ्रास्ट्रक्चर. हे शांताराम बाबान पयलीं जाणून घेवचें, हे काँग्रेसीन पयलीं जाणून घेवचें. Smart city is much more than infrastructure, and smart city aims to provide basic necessary amenities to citizens of Panaji. आमची दी इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशन आमी प्लॅन करता, that is not only in the city but also will be connecting Panaji city to the neighbouring other cities in Goa. So संपूर्ण गोंयाकय हाजो फायदो आसा स्मार्ट सिटीचो. स्मार्ट सिटीन एक एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट म्हणून आसा, आनी व्हडल्या शहरांक as per the mission guideline they have to select a small area, but being a small city this is to our advantage. आम्ही संपूर्ण शहरच एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंटान घेतला. आनी शांताराम बाबाक जर इतलेच जर काळजी आशिल्ली तर म्हाका दिसता तांणी तांचे काँग्रेस सरकार जे कर्नाटकान आसा तांकां सांगपाक जाय आशिल्लें. हांव जेन्ना जेन्ना दिल्लीक नाल्यार आनी खंय मिटिंगेक वता स्मार्ट सिटीच्या, तेन्ना कर्नाटका पीपल आर एग्रेसिवली फॉलोईंग इट. सो म्हाका दिसता ड्युएल स्टँडर्ड्स म्हणजे खंय तरी थंय आपणें करप आनी हांगा आमकां फटोवप, हें जें काँग्रेसीचें धोरण आसा दिशाभूल करपाची लोकांची, शांताराम बाबान पयलीं मातशें स्मार्ट जावचें. पणजेंत काँग्रेसीची मतां वाडची नात म्हूण दत्तप्रसाद नायक उलयलो. लुईझीन फालेरो चीफ मिनिस्टर आसतना पयलीं कसिनो गोंयांत आयले. रवी नायकान तांकां भरपूर परमिशन्स दिली आनी मांडवी घाण जाल्या म्हणून काल तांचे मंडळी महिला कार्यकर्ते करताली. म्हाका दिसता आमचो सरकार जेन्ना आयलो तेन्ना बऱ्यान बरें आमकां म्हाका दिसता जी सेवरेज हे डायरेक्ट सोडटाले मांडवीन ते आमी आतां वी हॅव अश्युअर्ड दॅट दी सेवरेज इज नॉट रिलीज्ड इन द मांडवी. दीज स्टेप्स हॅव बीन टेकन बाय आर भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. सो हे स्टेटमेंटां करून आमच्या लिडरांक अक्यूज करून जर तांकां दिसता की पणजे इलेक्शनाक तांची मतां वाडटलीं, हें चुकीचें आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार.